कारण हो राजकारणात आतांच नवीन येता आनी कितें उलोवप आनी कितें ना हें तेका अजून कळोंक ना. भुरगो आसा, तेणें पयलीं शिकचें. कारण जी शापूर वस्ती आसा ही सुदीन ढवळीकाराच्या कारकिर्दीन येवंक ना. 1999 सुदीन ढवळीकर आमदार जालो. पूण ही वस्ती केन्ना येयली हेजेर तेणें विचारलो. तो जल्माक सुद्दां येवनासतलो त्या टायमार ती वस्ती आशिल्ली थंय. कारण आमचे म्हायती प्रमाणे जे आमचे बांदोडा वाठारांत जे आमचे मिलिटरी कॅम्प आसा ते कॅम्प बांदपाक त्या टायमार ते कॉन्ट्रॅक्टरान लेबर हाडलेले. आनी जेन्ना तें काम कंप्लीट जालें तेन्ना ते थंयचे लेबर गेले ना, ते थंयच रावले. आनी थंयच रावले कारणान जी सापा मशीद आसा ते सरावंडींग ते सगळे ती वस्ती तयार जाली. आतां गोंय वस्ती जाली केन्ना खंयचे कारकिर्दीन जाली आनी उलयता कोणाचेर हे तेणें मातशें भान दवरचें. आनी कोणाचेर उलयता. एक वयस्क आनी जो आयचे गोंयचे राजकारणांत एक सिनियर मोस्ट लिडर तो आयज आसा तेजे बद्दल अशें उलोवप हें तेका सोबत जावना. काही गोष्टी अश्यो आसात की तेणी समजून घेवचे. कारण तो 1000 सुद्दां मताचो लायकीचो भुरगो न्हू. हांव स्ट्रेट हे शब्दानूच म्हणटा. कारण तो उलयता ते प्रमाणे म्हाका दिसता की तो 1000 सुद्दां मताच्या लायकीचो ना असो म्हणून. कारण काही जे मतदान आमचे जाल्ले जे आमचे ओपोनंट आशिल्ले जाले, काही आमचे कॅन्डिडेटाचे ओपोनंट आशिल्ले. कारण ते सुदीन ढवळीकराचे ओपोनंट जायना. कारण गणपताचे काही ओपोनंट असले कारणानूय तेका वोटिंगचे भायर गेले. म्हणून ती हो थर्ड ऑप्शन नासले कारणान ते तेका वोटिंग जालें. तेणी हें समजून घेवचें. तेजे गांवांत देखून तेका जी वोटिंग जाल्या ही तेजी वोटिंग न्ही. हे नाका आशिल्ले लोकांचे दिशाभूल केल्ले कारणान थोडी तेका इतली मतां पडले. हें तेणें नमूद करचें. कोण सांगता कोण उलयता म्हणूनय उलोवं नाका. एक तुका इतलेंच सांगता की हेजे फुडें कितें तरी उलयता तो विचार करून उलय. आमी बीन मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आमकांय बीन उलोवपाक कळटा. आज पर्यंत आमी स्वयंपाळा आमचो स्वयं भायर हाती बारोसपट आमकां दिवं नाका. फाटले दिसान प्रचारा टायमार खूब आमचेर आरोप जालो. आरोप असो जालो की फटिंगपणाचें काम चड जालें. फाटले जे आमचे मेन सांगपाक म्हणल्यार एक टायम आमचो ओपोनंट जो आशिल्लो आरजीचो ताणें आरोप केल्लो गणपताक 5000 मतां पडली. एक क्लियर करता 5000 मतीं 5557 मतां आशिल्लीं. थंय ताणें म्हाका देंवयलो. लोकां कडेन गेलो तो कमी मतां दाखोवन. दुसरी मागीर ताणें आरोप केलो हांव जमनी घेता प्लॉट करता. ताका हांवें प्रश्न केल्लो आजून तो दाखोवंक पावलो ना म्हाका. खंय जमनी घेता दाखय म्हणून. फटिंगपणाचें दुसरें तथ्य गेलें. तिसरें तो आतां म्हणटा की आपलो 4500 मतां पडल्या म्हणून. ती 4500 न्हू, ती पडल्या 4290. पूण लोकां कडेन वयता सुद्दां वयता वाडून गेला 4500 मतां आपल्या मेळ्ळा. मडके मतदारसंघाक आमी 1 to 1 फायट जाली. दोग जाण आशिल्ले. म्हणून जी पारंपारीक आमची ओपोनंट मतां आसतात सादारणता आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर अगेन्स्ट सादारण 7000 मतां आसतात. तितूंतली अगेन्स्ट मतां ती ताका चान्स पडला. ताका लागून तो आज 4500 मतां आपूण जिखलो 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 करता. ही स्वताची तेजी मतां न्हू. तेजी मतां चडांत चड 1000 ते 1500. फटिंगपणाचें उलोवन ते फट उलोवन तो लोकां लागून भोंवलो. सगळ्या जाणांक पावना तो. पूण लोकांक नाका आसले तकलेन घालप. आमचो तो हांव म्हाजे अशें वेव्हार चलता बिजनेस चलता जमनी घेता असले एक ताणें आरोप केला. ताणें प्रूव करचें न्ही बाबा खंय हांवें जमीन घेतली. ताका फाटीं सांगलें. आजून तो सांगूंक शकलो ना खंय जमीन घेतल्या. म्हाजें नांव कितलें आसा तें.